शेनवारा काँग्रेसीन जाहीर केल्या लोकसभा उमेदवाराच्या वळेरेंत उत्तर गोंयच्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांची नांवां जाहीर केल्यात। म्हादय एसटी रिझर्वेशन, कोळसो प्रदूषण तशेंच गोंयकारांचे हेर विशय संसदेत खरपणान मांडटले अशी प्रतिक्रिया ह्या दोनूय उमेदवारांनी दिल्या। 50 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दी उपरांत उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभेची तिकेट मेळिल्ल्या खातीर ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी खोस उक्तायल्या। सध्याचे सरकार पोकळ आश्वासनां दिता। गोंयकारांचे प्रश्न आसा तशेच आसात, ते सुटावे करपाक आपूण काम करतलो अशें कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी म्हणलां। जनतेन गेली 50 वर्षां म्हणजे राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली। फेब्रुवारी 1974 हांवें पयले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आनी नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। यंदा 2024 ह्या 2024 सालांत 50 वर्षां पूर्ण जाली। राजकीय जीवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण जाली आनी ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात आसतना ही एक भेट म्हाका, एक तोहफा अशा स्वरुपान म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळ्या आनी म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानतां। ताणें दिल्लो जो पाठिंबो जो आसा तो अत्यंत मोलाचो आसा। म्हाज्या हातांतल्यान परमेश्वरान आनी जनतेन ह्या आदी खूब काम करून घेतलां आनी म्हाजी खात्री आसा जी फुडें वाटचाल जी म्हजी जातली आगामी जी 5 वर्सां लोकसभेत म्हाका मेळपाची आसा त्या 5 वर्षांत गोंयचो आवाज, आय विल बी दी वॉयस ऑफ गोवा इन लोकसभा। देशान गोंयचें नांव आनी गोंयचो आवाज गाजतलो तो गाजोवपाचें काम म्हजे कडेन घडटलें अशी म्हजी खात्री आसा। आज गोव्याचे प्रश्न आसात, म्हादय सारकी न्हंयचो प्रश्न आसा, देशव्यापी आमचे कडेन प्रश्न आसात। देश आमकां स्वतंत्र जो आसा देश तो बळकट करपाक जाय, सगळ्या जाती धर्मां मदलें सामंजस्य आमकां कायम राखपाक जाय आनी दृढ करपाक जाय आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलचेर आमच्या देशाक आपली भुमिका मोठ्या ताकदीन पार पाडपाची आसा। त्या ठिकाणी हातभार लावपाचो काम रमाकांत खलप करतलो आनी म्हाजी खात्री आसा की देशाच्या ह्या ही उत्क्रांती जी देशाची आसा, जो विकास आसा देशाचो, देशाची जी भावी वाटचाल आसा आनी ह्या देशांतल्या तरुणांची जी वाटचाल आसा त्या सगळ्यांचो आवाज म्हणूनच रमाकांत खलप त्या ठिकाणी काम करतलो। निवड निश्चित आसा, हांव निवडून येतलो अशी म्हाजी खात्री आसा, कारण म्हाका ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान आतां पर्यंत जो पाठिंबो मेळ्ळा तसो प्रकारचो पाठिंबो ह्या आदी इतको मेळून देना ह्या वेळार म्हाका मेळ्ळा। गेली 20 वर्सां तुमी जाणा डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं, जो आमचो कोस्ट आशिल्लो तो कोस्ट काडून एमपीएक दिल्या। एमपीए कोण आदले एमपीटी। आयज गोंयकारांक दर्यान वचपाक रायट ना, परमिशन घेवचें पडटा। आयज असले इश्यू आसा, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता, मार कोणाक पडटलो? टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकल पायलट, जे शॅक्स आसा, धाकटे गाडे आसा, आपणाचें पोट चलयता, सरकार एम्प्लॉयमेंट दिना ते आपणाचें पोट चलयता, तांचेरूय खट पडलेली आसा। जे एसटी समाज आपणाचो हक मागता, आमी जाणा जावपाक जाय 6000 पयलीं जेन्ना हिस्ट्री वाचची जर हे गोंय सांबाळून आनी घडोवन हाडपाक एसटी समाज आयज ते आपणाच्याच गांवांत आपणाचो हक मागता, तांचो आमी आवाज जातले। म्हादय आवय म्हणटा आमी, तिका डायवर्ट केल्ली आसा आनी हो सरकार फक्त आवय आवय म्हणटा आनी सगळें विकून दिल्लें आसा। आमी हो आवाज उखलतले आनी ही टिकेट जी दिल्या इट इज नॉट फॉर कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस। ही टिकेट ह्या सगळ्या लोकांक, एक एक गोंयकाराक जो गोंयची लढाई करता ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा। काँग्रेस हायकमांड एंड इंडिया अलायन्स हॅज रेकॉग्नायज्ड की एक आवाज जो उलो मारलेलो आसा गोंयकारान, आम सादारण गोंयकारान, तांचो आवाज हो आमी पार्लमेंटान पावयतले।